नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गांधीनगर गुजरातात देशांतल्या सगळ्यांत व्हड संवसारीक व्यापार प्रदर्शन म्हळ्यार वायब्रंट गुजरात ट्रेड शोचे केले उक्तावण आनी प्रदर्शनाची केली पळोवणी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराचे केले वितरण. 26 खेळगड्यांक भेटले अर्जुन पुरस्कार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांच्या उपस्थितीत कांपालार पर्पल महोत्सवाचे जाले उक्तावण. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी दिल्लीत 4 इस्पितळांत चिकित्सा सुविधेचे केले उक्तावण. 1000 कोटी रुपया खर्च करून उबारल्यात ह्यो सुविधा. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया बायलांच्या क्रिकेट माळेंतलो निमाणो T20 खेळ आयज नवी मुंबईत DY पाटील स्टेडियमाचेर थोड्याच वेळान जातलो सुरू. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गांधीनगर गुजरातान देशांतल्या सगळ्यांत व्हड संवसारीक व्यापार प्रदर्शन म्हळ्यार वायब्रंट गुजरात ट्रेड शोचे उक्तावण केलें. प्रदर्शनात मांडिल्ल्या वस्तूंचें निरीक्षण केलें. ह्या प्रदर्शनात आत्मनिर्भर भारताची झलक दिसता. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी स्मारक पोस्ट तिकेट आनी नाण्याचें विमोचन केलें. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुर्ती तिमोरचे राष्ट्रपती जोश रामोस होर्टा आनी मोझांबीकच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतली आनी तांचे कडेन द्विपक्षीय आनी सांस्कृतीक विशयाचेर भासाभास केली. नामनेचे उद्देगपती तोशिहिरो सुझुकी, DP वर्ल्डवेचे CEO, डिकेन विश्वविद्यालयाचे कुलपती, मायक्रोन टेक्नॉलॉजीचे CEO हांची भेट घेवन तांचे कडेन तांणी भासाभास केली. आयज सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद हांचे वांगडा एक रोड शोंत वांटेकार जातले. फाल्यां प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकी 10व्या वायब्रंट गुजरात ग्लोबल शिखर परिशदेचें उक्तावण जावपाचें आसा. आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराचे वितरण केलें. सुरवेक राष्ट्रपतींनी द्रोणाचार्य पुरस्कार भेटयले. कुस्तीचे प्रशिक्षक ललित कुमार, बुद्धीबळाचे प्रशिक्षक RV रमेश, पॅरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकीचे प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंग हांकां द्रोणाचार्य पुरस्कार भेटयले. बॅडमिंटना खातीर मंजुषा कंवर, हॉकीन विनीत कुमार शर्मा आनी कबड्डीन कविता सिल्वाराज हांकां ध्यानचंद पुरस्कार भेटयले. क्रिकेट खेळगडी मोहम्मद शमी, बुद्धीबळ खेळगडी R वैशाली, तिरंदाज ओजस प्रवीण देवताले आनी अदिती गोपीचंद स्वामी हांचे सयत 26 जाणांक अर्जुन पुरस्कार भेटयले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांचे सयत नामनेचे फुडारी आनी खेळगड्यांचे सोयरे हाजीर आशिल्ले. सोमारास सांजे कांपालार पर्पल महोत्सवाचे उक्तावण जालें. 13 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव चलतलो. केंद्रीय सामाजिक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री रामदास आठवले, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की संवसारीक पावंड्यार पर्पल महोत्सव आयोजीत करपी गोंय हें पयलें राज्य आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बरेच खेपे गोंयच्या पर्पल महोत्सवाची तोखणाय केल्या. दिव्यांगांक आस्पावीत करपा बगर विकसीत भारताचें सपन पुराय जावप अशक्य आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सभी लोग
मोदी जी के बहुत नज़दीक है, उनके हार्ट के नज़दीक है। जब मैं अभी 3 बार उनको मिला तो उन्होंने मुझे इस बार आप इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में कौन से कार्यक्रम रखे हैं, कितने कंट्रीज आ रहे हैं, कितने डिजाबिलिटीज के लिए कौन से स्पोर्ट्स इवेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने खुद होके पूछा और आज सुबह उसने माननीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली और खुद होके इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मैसेज भेजी है। मेरे स्पीच के बाद हमारे माननीय मंत्री जी जो माननीय मोदी जी ने मैसेज इस कार्यक्रम के लिए दी है वो आपके सामने पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप लोग स्पेशल हैं, आप लोग माननीय मोदी जी के लिए नहीं देश के लिए स्पेशल है। दिव्यांगां खातीर सगळ्याच मळार सुविधा निर्माण करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। गोंयाकूय ताचो लाव जातलो अशें केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी सांगलें। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट भारत का अपनी तरह का पहला समावेशी त्योहार है जो विकलांग व्यक्तियों का जश्न मनाता है। यह फेस्ट एक प्रकार से आपको असीमित संभावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहाँ एकता केंद्र में है और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। आगामी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे जानकर खुशी हुई कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट से समुदाय संचालित मंच बन गया है, जहाँ हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। हो महोत्सव ऐतिहासिक स्वरूपाचो आसा। महोत्सवात 15 देशांतले 13,000 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात। दिव्यांगांक अर्थीक, सामाजीक आनी शिक्षणांत सशक्त करपाचो ह्या महोत्सवाचो हेतू आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। Empower them in the education, empower them in the sports, give them the best placement, see to that they are gainfully employed and they sustain their living. And in order to exhibit their talent, their creativity, their potential, their capacity, their caliber, their skills and their creativity, we have given them this platform. All those performing divangas can very well enjoy and come and entertain the people with their performances. It's not only in the education, it's not only socially, it's not only sports. It is to empower them and to feel that they are equal, to provide them equal opportunities, to provide them equal respect, to provide them equal social rights. So, in order to get this, we have curated around 30 conventions all across. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे काल सावन 2 दिसांच्या लंडन भोंवडेर पावले। तांचे वांगडा संरक्षण मंत्रालयाचे उंचेल्या पावंड्याचें शिष्टमंडळ आसा। तातूंत DRDO, सेवा मुख्यालय, संरक्षण खातें, संरक्षण उत्पादन खात्याचे वडील अधिकारी आसात। ह्या भेटे वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ब्रिटनांतले संरक्षण राज्य सचिव ग्रँट शॅक्स हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेवपाचे आसात। संरक्षण मंत्रालयान सांगलां की संरक्षण सुरक्षा आनी उद्देगीक सहकार्याच्या विंगड प्रश्नांचेर ते भासाभास करपाची शक्यताय आसा। तशेंच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांची भेट घेतले आनी परराष्ट्र राष्ट्रकुल आनी उदरगत वेव्हार मंत्री डेव्हिड कॅमेरॉन हांची भेट घेतले। तशेंच UK संरक्षण उद्देगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां कडेन ते संवाद साधतले। खेरीज ते लंडनांतल्या भारतीय समुदायाकय मेळटले। केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी दिल्लींत 4 इस्पितळांत चिकित्सा सुविधेचें उक्तावण केलें। 1,000 करोड रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या ह्या चिकित्सा सुविधांचो लाव लागसरच्या लोकांक जातलो। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदारजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेजीचे नवे एकाडेमीक ब्लॉक हाचो तातूंत आस्पाव आसा।
6 एम्स आनी 1 एम्सचो बुन्यादी फातर ते बसयतले. लोकांक बरी आनी सवाय भलायकी सुविधा मेळपाचो हेत मुखार दवरून सरकार काम करता अशें तांणी मुखार सांगलें. नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मेडिकल कॉलेज में सुविधा बढ़ी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक बना, ये सब बन गया. लेकिन ये बनने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है. इस चैलेंज को हमें एड्रेस करना है, जो यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट और फैकल्टी सभी की जिम्मेवारी है. क्या हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कम कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेशातल्या ग्रेटर नोएडात इंडिया एक्सपो मार्टात इंडस फूड टेक 2024 आयोजन केला. दक्षिण एशियाच्या ह्या प्रीमियम फूड टेक्नॉलॉजी शोची सुरवात आभासी माध्यमावरवीं केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी केली. 10 जानेवारी मेन इंडस फूड एक्सपो चलतलो. सुमार 2500 प्रतिनिधी हातूंत वांटो घेतले. देशी विदेशी खाद्य कंपन्यांनी हातूंत वांटो घेतला. भारतीय वेपार संवर्धन परिशदेन ह्या एक्सपोचें आयोजन केलां. I will urge all the industry participants of this very important Indus Fair to look at collaboration and cooperation, while of course maintaining the competitive spirit, how we can work together to make India a global food melting pot. लगभग $1 बिलियन का इन 3 दिनों के अंदर कारोबार तय किया जाएगा. फूड और फूड रिलेटेड और फूड प्रोसेसिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो लगभग $50 बिलियन के हैं, उसको भी हम दुगना करें 2030 तक, जब हमारा $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ा. अमूल का सालाना टर्नओवर $9 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपए है, जो देश की सबसे बड़ी डेयरी ही नहीं, सिर्फ FMCG और फूड कंपनी भी अमूल आज है. तो हम लोग देश के विश्व के करीबन 50 देशों में इसका हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं, और हमें उम्मीद है कि और नए कस्टमर्स आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में भारत से बने, दूध से बने प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर पाएंगे. खबरपत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2 आनी 3 जानेवारी अशे 2 दीस लक्षद्वीप भोंवडी केली. कांय येवजण्यांचो शुभारंभ करपा हेतान तांची ही भोंवडी आशिल्ली. मात तांणी लक्षद्वीप दर्यादेगेर सारिल्ले कांय खीण सोशल मिडियाचेर प्रचलीत जाल्यात. ताका लागून लक्षद्वीपाच्या पर्यटनाक उर्बा मेळटली. प्रसार माध्यमांक लागून तांच्या ह्या भोंवडे उपरांत सुमार 20 वर्सांनी भोंवडेकारांचो आंकडो बरोच वाडिल्ल्याची फाटल्या कांय दिसांत नोंद आसा. कांय पर्यटकांनी ह्या वेळार आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. Marvelous experience. We have never traveled through the ship. We have of course traveled through air and railways and all other means, but first time in my life I have traveled through the ship. I have heard a lot about Lakshadweep with my friends, so I came here with my wife and daughter. Yesterday we went to Minicoy. The beach was very pleasant, beautiful. I'll recommend all my friends to at least visit Lakshadweep once. I like the Lakshadweep the most, and the beach is so much clean and the hospitality is good. People are good. Local people are also good with the guests. The experience is very good. The person here is very humble, and the atmosphere, the white sand and the water sports, these are really very good. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या लक्षद्वीप यात्रेन भारतीय पर्यटनाक बरोच वाव मेळ्ळा.
केंद्रीय शिक्षण कुशळताय उदरगत आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या हस्तुकी आज नवी दिल्लीत कला उत्सव 2024चे उक्तावण जातले। केंद्र सरकाराचे शालेय शिक्षण साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण हांच्या जोडपालवान ह्या कला उत्सवाचे आयोजन झाला। येता त्या 12 जानेवारी मेरेन हो कला महोत्सव सुरू असतलो। ह्या कला महोत्सवात सगळी राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय विद्यालय संघटना आणि नवोदय विद्यालय समितीचे सुमार 700 विद्यार्थी आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण करतले। शिक्षणावांगडाच विद्यार्थ्यांमध्ये आशिल्ल्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर ह्या उत्सवाचे आयोजन केला अशें ह्या उलयतना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगले। राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई, ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स का हिस्सा हो जाएगा। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है, तो एनईपी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। समाज माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विशीं अपशब्द वापरिल्ले खातीर मालदीव सरकारान तांच्या 3 उपमंत्र्यांक निलंबीत केल्ले। हे फाटभुंयेर मालदीवांतल्या कांय संघटनांनी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी मालदीव आनी भारत हांचे मदले संबंद सकारात्मक करपाची मागणी केल्या। तशेंच मालदीवच्या निलंबीत केल्ल्या उपमंत्र्यांची वक्तव्यां ही बेजबाबदार आशिल्ल्याचें मालदीवाच्या पर्यटनाशी संबंदीत खुबशा टूर्स ऑपरेटरांनी मालदीव पर्यटनाचेर परिणाम जातलो असो हुस्कोय परगटायला। पर्यटकांक मालदीवाक भारत हो सगळ्यांत लागींचो शेजारी देश असून संकट काळांत तो मालदीवाक पावला अशें ह्या संघटनांनी निवेदनांत नमूद केलां। शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फाल्यां आपलो निकाल जाहीर करतले। सर्वोच्च न्यायालयान तांकां ह्या प्रकरणात 10 जानेवारी मेरेन निकाल दिवपाचो आदेश दिला। आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी प्रतोद आणि विधिमंडळ पक्ष फुडाऱ्यांचो निर्णय शिवसेनेच्या घटनेनुसार चौकशी करून घेवचो असो निर्देश न्यायालयान दिल्लो। विधिमंडळ पक्षाक न्हय तर राजकीय पक्षाक प्रतोदाची नेमणूक करपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें सर्वोच्च न्यायालयान फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत दिल्ल्या निकालांत स्पश्ट केले। ते खातीर शिंदे गटान भरत गोगावले हांची प्रतोद म्हूण केल्ली नेमणूक न्यायालयान अवैध थारायली। विधानसभा अध्यक्ष मेरिटाचेर निकाल दितले अशी आस्त मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी उक्तायल्या। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हेच्या उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया बायलांच्या क्रिकेट मळ्यांतलो निमाणो T20 खेळ आयज नवी मुंबईत DY पाटील स्टेडियमाचेर जातलो। हाचे पयलीं दोनूय पंगडांनी 1-1 सामनो जिखून बरोबरी साधल्या। मळ्यांतली पयली मॅच भारतान 9 विकेटींनी जिखिल्ली जाल्यार दुसरे मॅचीत ऑस्ट्रेलियन पंगडान 6 विकेटींनी जैत जोडिल्ले। उत्तर प्रदेशातल्या कांय वाठारांत आयज फांतोडेर धुकें आशिल्ले। ह्या प्रदेशातली दृश्यमानता 50 मिटरा परस उणी आशिल्ली। बरेली, वाराणसी आनी गोरखपुरांत आयज सकाळीं दृश्यमानता 25 मिटर नोंद जाल्ली अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश आनी ओरिसांत 50 ते 200 मिटर मेरेन दृश्यमानता आशिल्ली। थंय धुक्याचें प्रमाण चड आशिल्लें। जम्मू आनी काश्मीरांत तीव्र थंडी आनी दाट धुके खातीर हवाई, रेल्वे आनी रस्तो येरादारीचेर ताचो परिणाम जाल्लो। दाट धुकें आनी खराब दृश्यमानते खातीर जम्मू तावी रेल्वे स्टेशनाचेर उण्यांत उण्यो 9 गाडयो प्रभावित जाल्यो आनी उसरांय चलताल्यो। पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरातात देशातल्या सगळ्यात व्हड संवसारीक व्यापार प्रदर्शन म्हळ्यार वायब्रंट गुजरात ट्रेड शोचे केले उक्तावण आनी प्रदर्शनाची केली पळोवणी।
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराचे केले वितरण. 26 खेळगड्यांक भेटयले अर्जुन पुरस्कार. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांच्या उपस्थितीत कांपालार पप्पल महोत्सवाचे जाले उक्तावण. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय आणि दिल्ली 4 इस्पितळां चिकित्सा सुविधेचे केले उक्तावण. 1000 कोटी रुपया खर्च करून उबारल्या ह्यो सुविधा. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया बायलांच्या क्रिकेट मळेंतलो निमाणो T20 खेळ आयज नवी मुंबईत D.Y. पाटील स्टेडियमाचेर थोड्याच वेळान जातलो सुरू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. गजानना गजानना गौरी पुता तू गजानना 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 गौरी पुता तू गजानना 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 गौरी पुता तू गजानना दर्शना तुझ्या आशेला दर्शना तुझ्या आशेला रूप तुझे दाखले गजानना 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 गौरी पुता तू गजानना 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 गौरी पुता तू गजानना चौथीचो मखरात बसपाक हक्काचो मखरात बसपाक हक्काचो पंचारती घेऊन वाट तुझी पळता पंचारती घेऊन वाट तुझी पळता धावत यो रे गजवदना गजानना गजानना गौरी पुता तू गजानना 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 गौरी पुता तू गजानना सुख करता तू दुख हरता सुख करता
कैलाश का गजानन